हरमला खालचावाडा हांगासर रस्त्यार बसपी भटक्या गोरवांचो लोकांक त्रास अपघात घडटात। प्रशासनान कितेंय उपाय काडचो थळावे सांगतात। तशेंच वाठारांतले रस्ते धड ना। चवथ बरे भशेन जावची, लोकांक गणपती बरे भशेन व्हरपाक मेळचे म्हण रस्ते सारके करचे अशें थळावे म्हणटात। RDX गोवा ब्युरो रिपोर्ट। सो लक्ष दिवपाचो आमचे आतां चवथ आहा, 7 गणपती बुडटले, 5 बुडटले, हय सगळे होणय सगळे ह्या आनी दुसरें हे म्हणटात हे आमचे आतां गोरवां सोडलेली आहात गांवांत तेंची, ते म्हणटात काय आमची न्हू बेवारशी गोरवां। ह्या बेवारशी गोरवांक जो गव्हर्मेंटाचो कोणवाडो आहा त्या सगळ्या कोणवाड्यांक व्हरून ती गोरवां घालपाची। ह्या गोरवांक लागून लोकांचे एक्सिडंट जातात। तो पाली आतां गोरवां हाडी धांवान येयली भोमान आनी हिपी पडलो, सगळ्याचा फुटान गेला। तो हिपी म्हणून वाटावलो, आमचो गांवठी याला सोमतो मेला। आता हे रोड पळय कितें जालें ते खजून उडयल्यात। आतां गणपती येवपाचो टायम जालो, बरोबर मातशें लोकांक हिंदू लोकांक मातशें गणपती व्हरोंक मातसो तर बरें जायना। ते बाबडे माथ्यार घेवन वयतले कोणे आतां आदले भाशेन ना न्हू, ते सगळें बरे भाशेन जावंक जाय अशी आमची कळकळीची विनंती गव्हर्मेंटाक। बरोबर न्हू, लक्ष दिवपाक आणि डिपार्टमेंटा जणे जणे आपले आपले डिपार्टमेंटाचेर लक्ष दिवंक जाय न्हू। हांगासून हे इस्कॉलाची बस वयता आनी हयसर मागीर पंचवशी हायस्कुलाची बस येता, हयसून वयता आनी हो खड्डो असो मारलेलो आहा। आतां आमी पुरलेलो आहा, तुम्ही पुरल्यात म्हणजे आमचे पंच आता माझा चौदा पंचायत मेंबर हा त्यांनी पुरलो पुरलेलो आहा। म्हणजे 55 हो पुरला तुमच्या रिक्वेस्टीक आमचे म्हणजे मी तांकां सांगलें मातशी रिक्वेस्ट करून म्हणजे बस परत म्हणून हांगसर पुरलेलो आहा। भुरग्यांची बसली भुरग्यांची इस्कॉलाची बस येता म्हणून पुरलेलो आहा। दुसरी गोष्ट 8-15 दीस जालेलो खड्डो मारून दवरलेलो आनी आतां बस पडले कितके पुरी गेले ते सुद्धा खड्ड्यात पडलेले आहे. आनी हयसरच फक्त वळण जाता आनी कांय ना। हे इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंटाचे काम हे इलेक्ट्रिसिटी